डेथ जाले. 23 डेथा पैकी ऑलमोस्ट 3 फिमेल आसा, बाकीचे मेल आसा. चडशे तेंचे लेबर आसा अशें दिसून येता. युनिफॉर्मान आसा म्हणून ऑलमोस्ट आमचे फायर स्टाफ, पुलीस स्टाफ हे सगळे इन्सिडंट जाता हांगासर पावले. तांच्यांनी कंप्लिटली उजो पालोवपाचो किंवा सगळो कंट्रोल घेतलो, बट वाचोवपाक कोणूच शकले ना. जे लोक भायर सरलेले ते फक्त वाचले. पण एकंदर जर पळयत जाल्यार त्या क्लबाची सिच्युएशन व्हेरी म्हणजे कसले नॉर्म्स फॉलो न केल्ले आसा, कसली सेफ्टी फॉलो न केल्ली आसा. रोज प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करताना मागीर कळ्ळां की विदावट एनी म्हणजे बाकीची सेफ्टी, फायर सेफ्टी परमिशन्स हे न घेताना अशा पद्दतीचो क्लब चलतालो. इन शॉर्ट म्हणजे खंयच्या परमिशनाचेर चलतालो ते व्हेरीफाय करचें पडटलें. एट प्रेझेंट उलोवप योग्य जावचें ना. बट जो इन्सिडंट जालो तो योग्य जावंक ना. त्यांच्या जे मृत जाले त्यांच्या प्रती शोक व्यक्त करता, त्यांच्या फॅमिलीच्या दुःखात आम्ही सहभागी आसा. तेव्हा खूप वाईट दिसता की अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स आमच्या गोंयांत आनी ट्युरिजम स्टेटीत जाला. खूप खेद व्यक्त करता. आणि जो कोण चलयतालो हो क्लब ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन ही जातली. ज्यांच्यांनी परमिशन्स दिल्या हाज्या खातीर जर आसत, कसलेय परमिशन्स दिल्या जर आसत विदावट नॉर्म्स फॉलो करिनासत, जाल्यार तेजेरूय बी सरकार योग्य ती एक्शन घेतली. आणि बाकीची फुडली सगळी कारवाई सुरू आसा. आत्ता ज्यो 23 डेड बॉडीज ज्यो भितर मेल्या त्यो फक्त 2 जाण हे जळून मेल्या. बाकीचे उरलेले सगळे गुदमरून मेल्या. अकॉर्डिंग टू अवर सफोकेट जावन मेल्या अकॉर्डिंग टू अवर पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे. पण सगळ्यो पोस्टमॉर्टमा खातीर मेल्या. तेजे डिटेल कॉज आनी ते फायंड आउट करतले. उजो कसो लागला आनी बाकीची हे कितें ताजी सगळी इन्क्वायरी ही डिटेलान इन्क्वायरी जातली. Very sad what has happened today, and 23 people have lost their precious lives. 23 जण या घटनान जे हे जाले आहे उजो लागलो 23 जण भायर पडले. तितून 3 महिला आणि हे 3 महिला ट्युरिस्ट. तेजे स्टाफ कितके ते आता पावतले 10-12 जण तरी स्टाफ युनिफॉर्मा पयले आमी. आणि बाकीचे ट्युरिस्ट आसतले और दुसरो स्टाफ आसूंक शकता. पण एक बायल जी हिंगासर भायर रावल्या आपले 3 भयणी ना म्हणून सांगपाक आणि आपलो घोव ना, भायर पावोंक ना, आपूण भायर पावली पूण ते भितर उरले. ती म्हाजे हिसपान 3 भयणी त्यो तिज्यो आहा आनी एक तेजो हजबंड आसतलो आनी ट्युरिस्ट. आतां उरलेले आयडेंटिफाय जावंक ना आजुनी, पण ती फाल्यां पोस्टमॉर्टम करतना पावतले. इट इज वॉट हॅज हॅपन्ड. वी वील हॅव टू ऑल्सो टेक केअर ऑफ ऑल द अदर क्लब्स बिकॉज वी हॅव लॉट ऑफ क्लब्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. सेफ्टी ऑडिट जावपाची गरज आहा. आयज जो इन्सिडंट जाला तो सारको भयानक पासून आमी चिंतूंक शकना. आनी तेजेर उलोवपाकूय सुद्दां म्हाका तितके गट्स येना उलोवपाक. तें हांव सुद्दां खंयसर काजारा घातलो, म्हाका कोणी फोन मारलो अशें जाला म्हणून. सो इतके सिरियसनस म्हाका दिसूंक ना. येता म्हटल्यार पळय तर हांगासर उजो चिल्लाट हांगासर ज्या भशेन जाला पळय तें उलोवपाकूच उतरां येना. रोशन बाब, ह्या जे स्ट्रक्चर आसा भितून ते प्रदीप घडी आमोणकर त्याचे बी नाव त्याचे तेंचे इंटरनल ते फाटला कितें तरी आसले तितून खोसला आनी तो आमोणकर. सो तेंच्या इश्यू वरसून तेंच्यांनी ती कंप्लेंट फायल केली आनी तेन्ना ते आमकां कळ्ळें की तेगेले लायसना बीन काय ना. स्ट्रक्चर पोन्नें तें. ओके. 20-25 वर्सां जाली तें. सो आतां हो इन्सिडंट घडलो उपरांत फाल्यांच्यान तुमी कितें हेजेर फॉलोअप घेता सरपंच कितें म्हणून आतां फॉलोअप तेंच्यांनी घेवंक जाय न्हू, आमचे गव्हर्मेंटान. कित्याक ऑलरेडी आमी तर लायसन्स हे केल्ले, ताका डिमोलिशन काडलेली. सो गव्हर्मेंटान तेजेर कितें आहा तो रितसर प्रोसिजर करून हे करूंक जाय.